Mogal ista istinino. Anto Father Nelson Lobo Goenker Guru. तुमचे मुखार दोता इंटरनेटार गाजलेल्यो पवित्र सभेच्यो काणयो तश्योच खबरो आयची मुखेल काणी जावन आसा पाप साहेबाच्या नांवान जायते फेक न्यूज व्हॉट्सएपार फेसबुकार सर्क्युलेट जाता ताची काणी ही खबर आयज आमी करूया। लेटेस्ट काणी पाप साहेबाच्या नावान सर्क्युलेट जाता ती अशी व्हॉट्सएपार जाता फेसबुकार लोक सर्क्युलेट करता लोक स्टेटस बसून घालता कोणे तरी मेसेज बरयल्या पाप साहेबाच्या नावान पाप साहेबान खंय अशें म्हटलां ईट वॉट एवर यू वॉन्ट ड्युरिंग होली वीक द सॅक्रिफायस इज नॉट इन द स्टमक बट इन द हार्ट तुका जाय ते हा करेजमाच्या दिसांनी अशें खंय पाप साहेबान म्हटलां ही जावन आसा आसोल फोर्ट उतरां बरी आसा People abstain from eating meat, but they do not talk to their siblings, relatives. They do not visit their parents, do not take care of their children. They do not share their food with those who need, blah, blah, blah. जायते बरयल्ले आसा उतरां बरी आसा पूण पाप साहेबाची उतरां न्हू सदांच मनांत दवरचे पाप साहेब आपली मेसेज व्हॉट्सएपार केन्ना धाडिना आनीक मनांत दवरा पाप साहेब व्हॉट्सएप यूज करिना पूण कोणूय आपण मेसेज बरयता आपण आर्टिकलां बरयता आणि पाप साहेबाचें नाव लायता आणि जाय तो लोक विचारपाचार करिनासतना स्टेटस घालता फॉरवर्ड करता आणि ताच्यावर भासाभास जाता डिस्कशन जाता एकलो फेसबुकार बरयता आय डिसएग्री विथ द पोप हांव पाप साहेबाचें मानून घेयना वी इमिटेट जीजस नॉट द पोप जीजस फास्टेड 40 days सो वी शूड ऑल्सो फास्ट हे भाशेन डिस्कशन जाता ही फेक न्यूज पाप साहेबान अशें म्हणूंकूच ना खंयच्याच डॉक्युमेंटान बरयलेलें ना पाप साहेबान अशें बरयलां म्हणटच चतुर रावात आनी ह्या कमेंटाक दुसरी मागीर एक्सप्लेनेशन दिता फास्टीक कित्याक गरजेचें पाप साहेब असो कित्याक उलयता बायबल आर्ट कित्याक उलयता बाबा बण्यांनो मनांत दवरचें आतां न्यू टॅक्नॉलॉजी येयल्या AI आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स ही टॅक्नॉलॉजी कितेंय करूंक शकता एक बेस्ट फोटो पासून व्हिडिओ करूंक शकता जे सगळे तुम्ही व्हिडिओ पळयतात मातसो मनान दुबाव धरा हो सारको ना हो कोणे केला फेक केला पण होमवर्क करी नासतना चौकशी करी नासतना बेश्टे फॉरवर्ड करी नाका कोणे फॉरवर्ड तुमकां धाडलें पयलें क्वेश्चन विचारा म्हणटच ही मेसेज ईट वॉट एवर यू वॉन्ट इज अ फेक न्यूज कोटिंग मेसेज फॉरवर्ड करी नाका तुमचे स्टेटस करी नाका तुमचो टाइम पिड्यार करी नाका भासाभास करून डिबेट करून इट इज अ फेक न्यूज दुसरो फेक न्यूज पाप साहेबाचो सर्क्युलेट जाता फेसबुकार आणि व्हॉट्सएपार म्हणटा ते पाप साहेब आपले पाप साहेबाच्या आंगलें घालून हॉस्पिटलान आसा ताका ऑक्सिजन मास्क घातला आणि तो मरोंक पावला हे सगळे फेक सारक्यो इमेजी न्हू हे सारखे फोटो न्हू परतून AI आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स ही टेक्नॉलॉजी वापरून हे सगळे फोटो केले आणि लोकांक फोटो येतात कित्याक फोटो येतात देव जाणा जायत गोडे ते मेसेजी करून असले व्हिडिओ करून असले आर्टिकल्स बरोवन तांकां व्ह्यूज जाय वा तांकां सबस्क्रायबर्स जाय वा तांकां पयशे मेळटा वा मे बी जस्ट फॉर फन नो असले फोटिंग पळोवन आनी फेक न्यूज बेगीन स्प्रेड जाता फास्ट स्प्रेड जाता पूण सोत कितें तें मातशें स्लो येता म्हणटच मनान दवरचें पाप साहेबा वयर व्हॅटिकना वयर कितें भायर सरत व्हॉट्सएपार भायर सरत जाल्यार ऑलवेज डाउट इट्स ऑलवेज फेक नो डॉक्युमेंट नो व्हॅटिकन डॉक्युमेंट विल कम ऑन व्हॉट्सएप जे व्हॅटिकनांतल्यान कितें भायर सरता ते सगळे ऑफिशियल डॉक्युमेंटान भायर सरता व्हॉट्सएपार फेसबुकार सोशल मिडियाचेर भायर सरता म्हणटच हे मनान दवरचें कोणी तुमकां पाप साहेबाचें व्हॅटिकनाचें फॉरवर्ड करीत जाल्यार हे मनान दवरचें आनी एक फेक न्यूज म्हणटा तो जेन्ना पाप साहेब दुयेंत पडलो दोनूय लांगसांनी निमोनिया बरोवन तो हॉस्पिटलान पावलो लोकांनी न्यूज केलो तो मेलो म्हण RIP म्हणून ऑलरेडी मेसेजी घातल्यो फुलां वाती पेटयल्यो हे पिशेपण न्हय लेटेस्ट न्यूज आयचो न्यूज अशें सांगलेलें आसा पोप स्पेंड्स डे इन रेस्ट एंड प्रे एज हेल्थ रिमेन स्टेबल तेजे हेल्थ अजून बरें आसा तो अजून ओके आसा तो मरोंक ना पूण जायत्या जाणांनी ऑलरेडी न्यूज केलो पाप साहेब मेलो म्हूण बघा लिस्टानो सजमत हांव हो व्हिडिओ तुमकां फायद्याक पडला म्हूण जागृत रावात फोटो नाकात ही कंप्युटर टेक्नॉलॉजी येयल्या ते कितेंय करूंक शकता
जे तुम्ही पळयतात आनी वाचतात ते मनान दवरचे सगळे सोत न्हय. म्हणटच तुमकां सोत कळोंक जाय जाल्यार क्वेश्चन घाला, विचारा, कोणाक नॉलेज आसा तांकां विचारा. म्हणटच हो व्हिडिओ तर फायद्याक पडला जाल्यार दुसऱ्यांकूय शेअर करा. जायतीं जाणां पाप साहेबाचे स्टेटस घालतात, सर्क्युलेट करतात, तांकां बरी माहिती मेळोंक हो व्हिडिओ लिंक तांच्या लागीं शेअर करा. देव बरें करून. हांव तो फादर नेल्सन लोबो, गोंयकार गुरू.